Hi there. This is going to be an amazing series on the seven sisters and the brother. The story about these temples that we have in Goa. And I'm starting this entire series from a place where we see a shape of an elephant. Ladies and gentlemen, this is the story of the seven sisters, Kyabai, Mahamaya, Lairai, Morzai, Ajadipa, Shitala Devi, and another sister called as Mirabai, whom we all know as Milagris, and their lone brother, Khetoba. Goa has got an amazing range of deities who have got wonderful stories. But the story of these seven sisters is intriguing and beautiful, and each of these sisters have got something that is very unique about them, whether it is their festivity, whether it is their temple. But the entire story of these seven sisters and one brother starts at this point. And here, in this beautiful shrine that has been made with open masonry, we see a shape of an elephant. Now, the story goes that these seven sisters and their lone brother came down the ghats riding an elephant. They came via Borda, they came via Bicholi, and the deity there told them to come here and get settled in Mayam. So it is said that they came here and they rested. Following stories are amazing, but then when they told the elephant to go back, the elephant refused. And it is said that he remained here in the shape of a rock. Let's go up there and see how this elephant looks like. Then we will ride our vehicle and see the different temples, the different festivities that are related to these seven sisters and one brother. I'll keep on repeating that in case you forget.
ladies and gentlemen, when we wanted to get this Petechi Jatra or the Dhondanchi Jatra for you, instead of me telling you something, it would be much better if we could speak to the elders from here. So what we decided was that let us speak to the president of this temple, Mr. Tulsidas Dattaram Parab, and also three more gentlemen, very elder gentlemen who have seen these festivities for a very long time. That is Mr. Ramnath Atma Parab, Shiva Narayan Gad, and Dina Gopal Raut. Now, let us speak to them and find out what this Petechi Jatra and the essence of this temple is. So, here, let me speak to the president first. पुंडलिकबाब, तुमचे आमच्या प्रोग्रामाचेर स्वागत आसा. आज आमी हांगा केळबायच्या देवळान आयल्या मुळगांव आनी आज तुमी पेटेची जात्रा साजरी करता. तुमी ह्या देवळाचे प्रेसिडेंट. कितली वर्सां प्रेसिडेंट आशिल्ले? आता 3 वर्सां. 3 वर्सां जाली. ओके. आनी ही जी पेटेची जात्रा आसा, ही पेटेची जात्रा कितल्या वर्सां पासून हांगा जाता? ती कितली वर्सां जाता हें आमकां खबर ना. हेच्या बद्दल सगळी डिटेल्स जी माहिती आसा ते हे आमचे जाणटे आसा ते हे सगळे तुमकां सांगतले. The president has a beautiful anecdote to tell you. Let's listen what he has to say. आमची पेट जी आसा पंचमी आसा हांगाच्यान मया वयता. मया वयताना आमी गाजयत वयता, वाजयत वयता. ही पुर्तुगीजा टायमार आमकां जाणट्यांनी सांगली खबर. तेन्ना हांगासून वयताली आनी वाटेक बिचोले ते खापऱ्यांनी पाखल्यांनी आमची पेड आडायली अशें जाणटे सांगताले. आनी पेड आडायना फुडें आतां फुडें वचूंक दिना जालें. त्या वेळार ते धोल बी आसा आनी देवीचो आमचो अवसर जालो. धोल ते वाजयले न्ही, वाजप जालें आनी त्या बरोबर ते पाखले नाचत रावले, खापरी नाचत रावले आनी पेड आमची फुडें गेली. हाडूंक शकले ना आनी हो नित्य नियम जाणारो कार्यक्रम पार पाडलो. त्या पासून मागीर पुर्तुगीजाचे जे अधिकारी आले ते मुळगूचे पेटेचे वाटेक वचनासले प्रोटेक्शन दिताले आमच्या देवीक आनी कार्यक्रम करपाक सहकार्य करताले त्या वेळार. Ladies and gentlemen, this is the power of the Goan Dole. And if you want to know what is the power of that, come here on the 9th day and see how these Dons dance. You will feel like dancing too. They made the Portuguese and the Negroes dance. Try it out. आता आम्ही उलोवया दिना गोपाळ रावत हांचे कडेन. दिना बाब, तुम्ही ह्या देवळान एक्स प्रेसिडेंट आशिल्ले आनी तुम्ही आज हे जे घाला ताजे वरसून आमकां दिसता की तुमी धोंड म्हणून. तर ही पेटेची जात्रा पळय आसा ही केन्नाच्यान हांगा सुरू आसा? हे हांव सांगूंक शकना आनी आमचे जाणटेय सांगूंक शकना आसलेले. इट इज मोर दॅन 100 इयर्स. ओके ओके. ही जात्रा जी आसा ती आज चैत्र शुद्ध पंचमी. ह्या पंचमीची आज ही जात्रा मुळगांव. ह्या जात्रे संबंधी प्रतिपदा म्हणजे पाडव्यापासून ह्या उत्सवाची जी परंपरा आसा ती चालू असता आणि ही चालू पंचमी, अष्टमी आणि नवमीपर्यंत चलता. आणि नवमीच्या दुपारी किंवा संध्याकाळपर्यंत हो कार्यक्रम, तो वर्षाचो कार्यक्रम जो आसा तो सोंपता. आज हांगा जे तुमचे धोंड येतात कितलेशे धोंड आसा? हे धोंड जे आसात ते आमचे जास्त करून मुळगांवचेच असतात आणि भायरचे आसा सोयरे पावणे, पण मोर दॅन 2000 हे जे जातात न्हू ते आज मेन येवकूच जाय. आज हांगा देवळाच्या बाजूक जी तळी आसा त्या तळीचेर तेंच्यांनी आंघोळ करपाक जाय आणि ते आंघोळ करून जी कितें विधिवत आसा ते भटजी मार्फत करून देवाचें दर्शन घेवन मागीर तेणें तो फराळ वचपाचो आसा. आज आज तांकां जेवण ना ना आज तेंचे नुसतो फराळ दनपार. पूण हांवें एक पळयलां की ते तळयेचेर न्हावन जेन्ना पळय देवाचें दर्शन घेवंक वता तेन्ना ते वाटेर दक्षिणा दीत वता. ते वाटेर ही परंपरा आसा की जे पचकूर म्हणून जे असतात कितें किंवा काही लोक ह्या देवळाच्या संबंधी किंवा गांवा संबंधी जे सेवेकरी असतात त्या सेवेकरांक आमच्या मार्फत धोंडा मार्फत तांकां जी कितें आमकां इच्छाशक्ती जाता देवीच्या आशिर्वादाच्या सहकार्यान ती आमी तांकां ती दिता जात्रे निमित्त. आनी आमी जात्रेक एक समाधानी अशें जाता. हय म्हणजे तांकां एक मान कसो. हय हय वर्साचो एक मान. पूण आनी हातूंत हांवें आनी एक पळयलें की थोडे बशिल्ले आसता आनी थोडे जमनीर बसून येते. हातूंत कितें डिफरन्स आसा? थोडे जे
आपलो पट मारून किंवा कपडो घालून जे बसतात ते मानकरी असतात. मानकरी हां आणि इतर जे असतात ते त्यांचे सोयरे पाहुणे कोणतरी असतात आणि ते उमेदीक म्हणून येतात. त्याबद्दल काय प्रश्न ना आमचो ना काही ना. ना ना ते येवचे आणि आणखी सुद्धा येयले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. कितें देवाचें घर मोठें आसा आनी तांकां आमकां दिवपाक देवान शक्ती दिवची आनी ते येवचे आनी तेंचें बरें जावचें अशी आमची एक पूर्वी पासून जाणट्यांची एक धारणा आसा. आता आमी दुसऱ्या एका मानेस्त गांवकार्या कडेन उलोवया जाचें नांव आसा शिवा नारायण गाड. शिवबाब, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. तुमी ह्या ड्रेस घालून सामकें सोंपता दोणाचो. कितलीं वर्सां तुमी दोण आशिल्ले? जवळ जवळ म्हाका 40-50 वर्सां जातली. 40-50 वर्सां तरी जातली. ओके. ही जी पेट हांगा आसता न्ही, ती पेट हांगासून मयां वेता, हांगासून व्हरता ती. जे लोक पळय ते घेवन वेता न्ही बरोबर, तकलेर घेवन वेता ते, तांकां कितें म्हणटा? मोड म्हणटा. मोड म्हणटा तांकां. आनी ते हांगासून ही पेट घेवन वेतात खंय? वयतना आतां बोड्ड्यां गेले, हय. बोड्ड्यासून बिचोले गेले, बिचोर करून दिलो काय मागीर ते वंडाच्या मळार रावले, थंयसून मागीर ते देवळान वयतले. हां. तशेंच मागीर आमी तिसरे दिसा हाडपाक वयता हां मयांक. तेन्ना हांगासून आमची वाड आहा हां. दोंगरांसून, तशेंच ते दोंगरांसून हाडटा आनी थंय आमचो दाड आहा, दाड. दाडाचें मळार, थंय दाडा कडेन आमी टॅन्ट दवरता. ही रातचीच दवरतात थंय? रातची रातची. पाटोळीत दवरता आनी मागीर दुसरे दिसा आमी सगळे मोड जर आहा दोण बी तितके आमी ताका हाडूंक वयता आनी ती कौल गीत येता. पयलीं रावतांक दिता कौल, मागीर गाडांक दिता, मागीर परबूंक दिता, मागीर सोरपांक दिता आनी हे काही हे ते आमचे वयर आहा न्हू वजरकर म्हणून ताका दिलो काय ती हांगासर येयले, भितर येयली काय हांगासर भोंवताडी तिका मारले दोन, काही सव घेतलो काय ग्रामांक आमकां सगळ्यांक ती कौल दिता. कौल आमकां दिलो काय मागीर बाकीचे लोक धैर्य आहा ना ते मागीर कौल घेवपाक सुरवात जाता. ओके. आनी ही जी पेट दुसऱ्या दिसा देवळान पावता ती डायरेक्ट भितर व्हरता काय ना ती ना हांगा ना दवरतात? ना कौलां दिली काय आमची थंय पेड आहा पेड आसा. थंय पेड आहा थंय 5 दीस पासून दवरता आमी हां. आनी उत्सव नाटकां बिटकां जाता सगळें. आनी नाटकांय जाता? हय नाटकां जाता. हांगाचे लोक करता? सगळें हांगासले आनी 5व्या दिसा मंदिरान वयता. 5व्या दिसा? 5व्या वयता. ओके. तेन्ना एक बारा. तितून करून कितें आहा पेठेन आमची जी म्होवळी आहा हय. ब्रह्मशक्ती, विष्णुशक्ती, महाशक्ती, आदिशक्ती अशी ही म्होवळी भितर आहा. हां. आनी ती म्होवळी परंपरे भितर वयता आनी ती घेवन आमी थंय मया थंय दवरता उगड करून. उगडून दवरता. हय. आनी तेंचीय दवरता, मोगुंकराची आमची दवरता, तेंचीय दवरता. हय. आनी तितून करून कितें आहा पयलीं सुरवातीक आज 7 जाणी भयणी आज घाटा वरसून येयल्ले आहा. जेन्ना तेंच्यांनी स्टेशन केलें ती हितून रावली गिरोड्या रावली, गिरोडसून मोल्या रावली, मोल्यासून म्हावळिंगेक येयली, म्हावळिंगसून बोड्ड्या रावली, बोड्ड्यासून बिचोले रावले अशी स्टेशन करीत करीत येयली ते हां. पयली सुरवात. ह्यो 7 भयणी आनी एक सुरवात भाव. हय 7 भयणांनी खेतोबा आनी त्या बिचोलकारांक थंयसर थंय स्टेशन केलें. 5 म्हणा आहा थंय पालयेचेर रावली आनी मागीर ती वण्णाच्या मळार थंयसर रावली किरणाच्या वयर दोंगरार आनी ती उबे रावली आनी पळोवंक लागली सगळ्याक 7 भयणी. तेन्ना तूं खंय रावता? तिणी सांगलें व्हडले भयणी केळबाय आपूण मुळगांव रावता. सगळ्यान व्हडली भयण हय केळबाय. मुळगांव केळबाय. मागीर तिणी सांगलें कितें तूं महामाया तूं मया राव सांगलें. जशे जशे गांव वांटून घातले आनी जेन्ना मिराबाय आमची आसली न्हू ती मातशी बाटली मातशी कितें सांगलें मग तिचे अजून पासून सेशन आहा आमी हांव घेता तिका आनी तेच्या नंतर मोरजाय जी आसली न्हू ती मोरजे गेली ती दर्यांसून वयता आसतना त्या कोळयाक मेळ्ळी. कोळी जी आहा मासो धरपाक थंय ती मेळ्ळी. तेंच्यांनी थंय स्थापना केली आनी ती थंय आहा. दुसरी अंजणी आज्या दिवपाक उरली. ही आमची लयराय ती उरली आनी 7वी भयण जी आसली न्हू ती पातळान गेली. शीतला देवी. हां. अश्यो ह्यो 7 भयणी. आनी तांचो एक भाव आसा तो वांयगणा आसा. वांयगणे आहा खेतोबा. खेतोबा. हय. हय. दुसरी कितें
जशी आमी पेट हांगासून भायर काडटा आसतना कितें करता बसयता गिरोटकार मल्लेकार मोरास तुजे मवळींकार बड्डेकार सगळे जे आहा न्हू तितके वाटेचे मानकरी वाटेचे येताना जे कोण येताना पयलीं सुरवातीचे येताना तांकां आमी मागीर शेंस दिता हांगासर. शास दिल्या ती हां ती नांवां आयज घेवंक जाय आयज ती घेवंक जाय. आज घेतले ते आयज नांवां घेवन तेंची शास जो येयना तेची शास पेठेर सोडूंक जाय. हां ताका विचार ताजी करा. नांवां घेतात तो हजर आसलेलो घेतलो हय नाजाल्यार ती पेठेर सोडा पेठेर दवरप. हां ताका थंय ओके ही पेट पळय आसा ती कसली लाकडाची केल्ली ना ना ना. ही बेतां जी आहा न्हू ती बेतांची पेट केल्ली आहा. ती गाड जी आहा न्हू आमी हय ती बेताची ही ती बेड आमकां धोवण नाचतना ती पेठूच घेवन नाचपाचें हां आमचें काम हां गाडाचें अशें आहा. हय आनी हे आमचे परब सगळे आमचे चौगुले गाड परब रावप हे जे आमी चौगुले जे आहा न्हू त्या मानकारीचे आमी बसता. ओके म्हणजे ही जी पेट आसा ती पयली पासून आयिल्ली पयलीं पासून आमी ती घेवन सद्दां सद्दां म्हणजे एवरी इयर ना ना पयली परंपरी पयलींची हय, हय, आशिल्ली हय. तीच आसा आनी ती मागीर भितर दवर ना ती मागीर आमी दुसरी नवी करता नवीन करता जशी पोरणी जशी जाली हां, काय मागीर नवीन सावंतवाडी म्हणत म्हण करता हां. तेच्या कडसून आमी करून हाडटा जोड घेवन अशेंच जोड घेता आनी थंय करून हाडटा. Let us find out what are the timings when these events happen. जेन्ना आमचे मयेकार शेवकार वांयकार अशे चौगुले जे आहा न्हू ते येतात 12:30 येता 12:30 थंय आमची एक घाडवसाची देवळी आहा हय ते देवळेन बसता. हय जेन्ना ते येयले तर आमी 12:30 हांगासून हाडपाक वयता. हाडल्या नंतर मागीर ते कार्यक्रम आमचो हांगासर जाता. जेन्ना मागीर भायर काडटना देड एक अशें जाता. देड ते एक हय. जाता आनी ते न्हेसयतायत बी तेन्ना काय ही पयली न्हेसून दवरलेली आसता ती पयलीं न्हेसयता आमी पयलीं न्हेसयता. 12 पयलीं न्हेसप तेजी. 12 पयली हय, न्हेसयता न्हेसोवन घालप. आनी हे सगळें Ready. जाता ते हय, सगळें ready आनी दवरप. हांगासून मागीर ती वेता बोर्ड्या ती बोर्ड्या कितल्यांकशी पावता बोर्डांक समज जवळ जवळ 2-2:30 पावता. अडेजांक पावता मागीर थंयसून खंय वता मागीर ती बिचोले रावली बिचोले बोड्ड्या रावली बोड्ड्या थंय एक तास रावले. हां तशेंच बिचोले रावली हेचेर थंय 1 तास गेले. मागीर फांतोडीर आमी सारके थंय 4 पावता. मया. मया आतां हो एक प्रश्न आशिल्लो की ही जी हांगा देवळी आसा म्हणजे आतां देवूळ जें आसा मुळगांव तें आमकां लोकांक मातशें कन्फ्यूज जाल्लें आसा की महामाया काय केळबाय कारण केळबायचें देवूळ मयातूय आसा तर हाज्या बद्दल आमकां मातशें की ही केळबाय खरी मुळगांवची केळबाय ही खरी हय मुळाची केळबाय आनी थंय जे आमी वयतना हय. ती तिची शाळा हां ती आनी ही एकाच रुपाची ओके ओके आणखी तसो भंग काय ना. हां हां पसून मागीर ते जे मयेकार बाकीचे जे आहा न्हू ते मागीर थंय महामाये कडेन थंय व्हडले जे पेड हां. आहा त्या पेडा कडेन मागीर थंय दवरतात. ओके तो वाठार आतां उलोवया आमी रामनाथ आत्मा परब हांचे कडेन आनी तांचे कडसून आमी जाणून घेवया हे धोंड जे आसात हे कोण कितें करता हें सगळें पळोवन घेवया. सो हियर वी हॅव मिस्टर रामनाथ बाब आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. हांगा हांवें पळयलें की धोंड खूब आसा धोंड खूब आसा लयराईची जेन्ना जात्रा जाता तेन्नाय थंय धोंड आसता तर हे जे धोंड आसा ते सगळे एकूच काय हांगाचे दुसरे लयराईचे दुसरे लयराचे दुसरे हां. हांगाचे आमचे जे गांवकार आसा हय गाड परब रावत ते मुळगांवानूच फक्त मुळगांव ते शिरगांव वचना. तांकां वचना. ते परकी लोक आसा तेंच्यांनी शिरगांवां जेयतात शिरगांवां जेयता तो हांगा जेवचो ना. संवसार पडवो जालो हय आनी नवो धोंड आसा तो अमशेन शिवराक जेयता हां एकवात ओके आनी आमी पोरणे धोंड आहा काय ना ते पाडयान जेयता हां शिवराक. ओके अशे ते 5 दिसांचे कडक शिवराक आयज पंचमीचे मेरेन आज पासून आयज पासून आनी ही पंचम जात्रा आयज जाली त्याच्या नंतर 4 दीस फुडें देव कौल जो गांवांक जावंक जावो पिलगेक जो कौल जावंक जावो तेका लागून आनीक 4 दीस लागतात. आनी 4 दीस आमकां शिवराक गांवान बी भोंवता शिवराक रावचें पडटा. हय, हय. गांवान आयज देव मया गेलो आज आमी शिवराकूच उरले. हय, हय, हय. 5 दिसांनी आमचें सोंपना आमकां शिवराक 9 दीस जाता. मुळाक जी बेताची बडी जी आसा काय ना ही धोंड म्हटले का बेताची बडी हातीन येयली हय तो शिक्को तिचो हां ओके म्हणटकूच तो शिक्को
या जर या जर सातूय भयणीच्या हांकां लागताय हा सातूय हय भयणीच्या शिरगो कारणी मये कारणी वांयगण कारणी लागता म्हणजे तांचे जेन्ना जाता कितें उत्सव तेन्ना हय, ते हय. बेतां घेवन येता हय म्हणजे आनी दुसरें जर आमकां कितें अडचण येयली जाल्यार बेद आमच्या हातीन येवचें ना तळयेर आमकां न्हांवंक गावचें ना हां इतकें तें एकवाद आसा हां हां आनी हे पद्दतीन ते एकवाद जेणी पाळ्ळे आयज तिचेर तेणी विश्वास दवरलो तेका ती पावलीत कडक तिची कृपा तेचेर आसतली आसा दुसरें म्हणजे हांवें आनी एक पळयलां की ही जी पेट हय जे लोक घालतात ते पेटेक आबोलेची फुलां खूब यूज करतात कित्याक हां आबोलेची मेन प्रश्न आसा हिका जलो वयता हां जलो हिका मान्य आसा हां. आनी आंगवणीन सुद्दां जले हिका येतात आनी त्या लोकांची कामां जरूर जातात जे जे कोण आबोल्यांक जलो मानयतात म्हाजें काम जालें हांव तुका जलो घालता कोण 5 घालता हय. कोण 10 घालता हां तशें आनी ते मागीर ते पेट सजोवपाक यूज करप ते सजोवपाक मागीर त्या वेळार मयेकार शिरगोवकार वांयगणकार बिचोलकार मुळगुंवकार बोड्डेकार एकी कडेन बसतले बसका हां आनी त्या नंतर ते शेसयतले ते सजयता हां आनी आमी बश्टे बसप आमी त्या वेळार शेशाचे मालक हय शेसयतात ते हय. म्हणटकूच ही जी जात्रा आहा ती 5 गांवची आसा 5 गांवचे शिरगांव हय मये वांयगाणे मुळगांव बोड्डे बिचोली अशी जात्रा ही आनी एक खंय तरी हांवें इतिहासान आयकलां की हांगाचे जे देव आसा 50 एक देवळां आसा म्हणून आयकलें हांगा हेवटेन की ते सेरुला पोंबुर्पा तेवटेनसून आयल्ले ते मादनी देव ते देव जेन्ना पुर्तुगेज टायमाक त्याच्या अगोदर फळपट लागली ज्या वेळार बाटाबाट जाली त्या वेळार ते देव पळ्ळे म्हणटकूच ज्या वेळार ही मुळगुंवकारीण जी आसा काय ना तिचे कडेन कोण तसो येवपाक तयार ना हां आज्ञेरी करपाक तयार ना म्हणून ह्या थळान ते रावले हां हय अजून पासून हांगाच आसा आसा अजून पण तेंचें जर कार्य जालें जाल्यार मान भोवमान हिचो आदी करूंक हवो पयलीं हिजो करूंक आनी नंतर तेंच्यांनी हात घालूंक हवो आपल्या कामाक नाल्यार तांकां अडचण येता We have been told that the 7 sisters and the 1 brother, that is Keabai, Lairai, Morzai, Mahamaya, Mirabai, Ajadipa and Shitala Devi and their 1 brother Ketoba, they came down the ghats riding an elephant, but that elephant refused to go back. Let's listen more about this. हो जो ते हत्तीचेर बसून आयले तो हत्तीन सांगले की आपण परतो वचना म्हणून तो हांगाच रावता कितें ही गोश्ट तिचे जे कितें वैशिश्ट आसा ते हांगा आमच्या हेतून ना पण देवी जी आसा ती देवी हत्तीचेर बसून देवळान बसलेली आसता हां हांगाय तशीच आसा आसा हांगाय तशीच आसा पण तेचें वेगळें स्थान अशें ना हां तें तिचेरूच बसून तें आसा तिचेरूच बसून आणि महामायाचो जे तो कळस आसा हां महामायेचो कळस कळस तो मये तो माय मये